नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। पावसात हुंवारील तेन्ना घरदार नाकन केपीसी क्वॉर्टर्सात आशिल्ल्या लोकांक केपीसी अधिकारी घर खाली कर म्हणून सांगते आशिल्ल्यान मंगळवाराक कैगा टाउनशिपा लागीं स्थानीक लोकांनी स्ट्रायक केलो। 2020-2021 सालात पडिल्ल्या पावसान कद्रा डॅम बंद, कद्रा डॅमाच्यान उदक भायर सोडिले। तेजेन न्हंय देगेर आशिल्ल्या गांवांत उदक घुसून येवन खूब इतले लुकसाण जाल्ले, पण कद्रा आनी मल्लापूर हांगा जास्त लुकसाण जाल्ले। सगळ्याले घर दुकान हुंवारान कोसळ्ळ पडिली। तशें म्हण तेमकां केपीसी वसतिगृहात तात्पुरतीक रावची वेवस्था केल्ली, पण आता केपीसी अधिकारी घर खाली करूंक सांगतेत आसात। वन विभागाच्या जाग्याचेर घर बांदिल्ली हुंवारान कोसळ पडल्यार बी जिल्हा प्रशासनान तेमकां कितेंच परिहार दिलो ना आनी आता दुसरे कडेन जागो दिवची बी वेवस्था केली ना। पण आता केपीसी क्वॉर्टर्स खाली करूं म्हणून सांगते आशिल्ल्यान आता वयच तरी खंय? घर तर ना, क्वॉर्टर्स खाली केल्यार आमी रस्त्यार येतले। तेका लागून आमकां शाश्वत परिहार दिवचा म्हूण आग्रह करून मंगळवाराक कैगा टाउनशिपा लागीं स्ट्रायक केले। ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಜರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವರು ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ಅವರು ಬರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಸಿ ಕೆಪಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಸಿ ಸರ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತಕ್ಲೆ ಜನ ಮಾಡುವ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾರು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ हांगा जावची जात्रात अलग। जात्रा म्हणल्यानंतर देवाल दर्शन, प्रसाद, पुजा, संप्रदाय हे सगळं सहज उरता। पण हांगा जावचे जात्रेक देवाल्या दर्शना बरोबर पर्यावरण सौंदर्य बी घेवूंक मेळटा। हिरव्या झाडाच्या मदल्यान होतीत आशिल्ले काळी न्हंयच्यान होडयेचेर वयचें म्हणल्यार ह्या जात्रेक एक स्पेशलच उमेज। आनी ही जात्रा कारवार शहरांतच जाता। कारवार शहराच्या कोडीबाग नननगद्दा हांगा काळी न्हंयत एक जूग आसा, म्हणल्यार आयलँड। आमी काळी ब्रिजा वयल्यान संचार करता आसतना हे जूग आमकां पळोवंक मेळटा। ह्या जुगाचेर एक देवस्थान बी आसा आनी तें देवस्थान श्री कालिका देवी देवस्थान आनी ह्या देवस्थानाक वर्सा एकपटी जात्रा जाता। जात्रे दिवस नननगद्दा संतोशी माता देवस्थाना कडच्यान काळी माता देवस्थानाक वचूंक होडयेची वेवस्था उरता। खूब इतले भक्त लोक होडयेचेर हांगा वचून येवन श्री कालिका देवीले दर्शन घेवचे बरोबर पर्यावरण सौंदर्य बी पळयतात। ह्या न्हंय मदीं आशिल्ल्या आयलँडाचेर काळिका देवी देवस्थान आशिल्ल्यान ह्या न्हंयक काळी न्हंय म्हणून नांव पडलां अशें लोक सांगतात। आनी हांगा आशिल्लें प्रकृती सौंदर्य बी अलगच, हें पळोवंक खूब मनमोहक दिसता। आनी हे पळयचे खातीर खूब इतले लोक हांगा ह्या जात्रे निमित्यान आयलँडाचेर पांय दितात।
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಾಲಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡ್ಲಾವನ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೂ ಸಹ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಕಾರವಾರ ನಂದನಗದ್ದ ಜೈ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೋಣಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. 24x7 ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. कडलसिरी युवक संघटनेमार्फत युवा संघटनेत खूप इथले उपयोगी कार्यक्रम, आरोग्य, स्वच्छता, क्रीडा असे कार्यक्रम करून खूप इथले पुरस्काराक भाजन जातेत आशिल्ले अभिषेक जी कळस आणि रंगभूमी कलेत आपली अभूतपूर्व सेवा करतेत आशिल्ले नागेंद्र अंचेकर ह्यामका अखिल कोमारपंत समाजा वतीन सत्कार कार्यक्रम झाले. आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.